हॅलो, गुड आफ्टरनून. वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर लास्टचा तुम्ही व्हिडिओ पहिल्यापर्यंत माझा बेबी शॉवरचा व्हिडिओ आणि त्याच्यानंतर 2 दीस गॅप घेऊन आयज हांव परत व्हिडिओ जसापर्यंत करता. तुमकां सांगता बेबी शॉवराक इतले टायर्ड जाले ना 2 दीस म्हाज्यान व्हिडिओ अपलोड करपाक जालो, जे शूट करून दवरले आसा ते ना काय शूट करपाक जालें. सो तुम्ही म्हणटली बेबी शॉवराच्या नेक्स्ट डे आयज हांव शूट करता का म्हणून. तर ना, आयज बेबी शॉवर जो आसा पळय तो बुधवाराक जालो. आयज शेनवार, आयज आसा रक्षाबंधन. सो त्याच्या निमतान रक्षाबंधनाच्या निमतान आयज व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट केल्लो आसा. आतां अशें जालां सद्याक म्हाजें कंडिशन की कसलें निमित आनी रिजन धरून व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करप जाता. तुमी बिलीव करपाना. सो एक्चुअली जालें कितें ते सगळें सोडात. पहिली म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक हॅप्पी रक्षाबंधन. आयज रक्षाबंधन न्ही, तुमकां सगळ्यांक मनांतल्यान खूब खूब रक्षाबंधनाची परबी. तर बेबी शॉवर जो आसा पळय तो बुधवाराक जालो. खूब टायर्ड जालें. टायर्ड इन सेन्स तुमकां तर खबरच आसा, गडबड हे ते सगळें गरमी हेजेर तेजेर खूब बॉडी जी आसा पळय न्हू खूब इतली एग्जॉस्ट जाली. आनी त्या दिसा म्हाका न्हीद सुद्दां पडूना. इतली म्हाका अशें टायर्डनेस आनी हें ना, न्हिदपाक गेल्यार न्हीद पडटा ना कितें जाता. गरमी म्हळ्यार गरमी अशें हें जाता. एसी लायली जाल्यार थंडी खाता, एसी बंद केल्यार गरमी जाता, ना न्हीद पडटा ना कितें. अशें करून खूब त्या दिसा हें जालें. 2 दीस म्हटल्यार हांवें सारकें कितें म्हणून म्हळ्यार कितें जाता कितें करूं म्हणून कळनासतना अशें करून 2 दीस काडले. कालचो आनी परचो दीस आसा तो. म्हळ्यार कशें अशें त्रास इन सेन्स त्रास अशें न्ही, बट अशें करून जाता आनी बेजार येता, चिडचिड जाता. अशें करून 2 दीस जे आसा पळय तशेंच गेले. आयज मातशें ओके लायक अशें दिसता. तर म्हटलें चला व्हिडिओ स्टार्ट करुया आतां अशें म्हणून. एक्चुअली व्हिडिओ जो आसा पळय तो सकाळच्यान स्टार्ट करपाचो. आतां तुमकां हांवें गुड आफ्टरनून म्हटलें, हेचो अर्थ अशें न्ही की 11-12 जाल्यार म्हणून. दनपारची 2:30 जावन गेली आतां. आनी आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांव आतां इतल्या लेट स्टार्ट करता. एक्चुअली सकाळच्यान व्हिडिओ स्टार्ट करपाचें अशें आसलेलें म्हजें. म्हटलें घरा कडेन वयता रेडी जाता पळय तेन्नाच व्हिडिओ स्टार्ट करुया अशें म्हणून. सकाळच्यान आतां या का मागीर या, सकाळी या का सांजच्या या अशें करून डिसायड करून दनपार जाली. ना व्हिडिओ स्टार्ट केला ना घरा कडेन वचपाक भायर सरल्या. तर म्हटलें आसूं घरा कडेन वचूं ना वचूं केन्नाय वचूं, व्हिडिओ आयचो स्टार्ट करून घेवया अशें म्हटलें. तर एक्चुअली रक्षाबंधन आयज आनी तुमकां तर खबरच आसा एवरी रक्षाबंधनाक भाऊबीजेक हांवूच घरा वतालें. कित्याक की तांकां सगळ्यांकच हांगा येवपाक पॉसिबल जायना इतल्या जाणांक न्ही. सो ताका लागून हांवूच वतालें. तर सकाळच्यान आतां या करून आजून तर हांगाच आसा, आजून वचूं ना. 2:30 जालें. आतां पळोवया वचपाचें कशें कितें तें. एक्चुअली वचपाचें म्हळ्यार म्हाजेरूच डिपेंड. कशें जाता या अशें म्हणत आसा. म्हणजे सकाळच्यान म्हाका जिवाक तितलें बरें अशें दिसना, तकली दुखपा लागली उठला तेन्नाच्यान. सो हो म्हणपा लागलो तूं मातशें न्हीद, रिकवर जा, तकली बी मातशी तुजी दुखता ती कमी जावनी मागीर या अशें म्हणपा लागलो. सो सकाळच्यान हेवटेन तेवटेन मातशें कितें घरांतलें एका हात लायलो, मातशें न्हिदलें हें केलें, तकली दुखपाची थांबत ना. सो मागीर हो म्हणपा लागलो तकली दुखता जाल्यार वचून उपयोग ना, ट्रॅवलिंग खूब जाता, डिस्टन्स खूब न्ही. सो मागीर जाम जाता, मागीर थंय वचून तूं न्हिदतलें तेंकाय बी बेजार. सो ताका लागून ट्रॅवलिंगान नाका, सांजचें पळोवया म्हणपा लागलो सकाळीं. आनी आजून म्हाजी तकली दुखता. हांव म्हणटा नाल्यार आयज आसूं, फाल्यां संडे बीन हा सगळें घरा कडेन आसतलें न्ही, फाल्यांच या अशें म्हणून. सो पळोवया आजून कशें कितें तें. तकली जी आसा म्हाजी दुखत आसा, आजून वचप ना वचप कांय कळना. एक वाटेन अशें दिसता जिवाक त्रास बी करपा नाका म्हणून. एक वाटेन अशें दिसता की ना वर्साक एकदां रक्षाबंधन आनी वचनासतना कशें जातलें. कित्याक भयण बी ना न्ही आतां अंदू. सो तेणें बी म्हाका सकाळीं फोन केल्लो तूं वचना कितें करता काय अशें म्हणून. पळोवया गेलें जाल्यार तुमकां आयच्या व्हिडिओन दिसतलेंच. आजून तरी कांय डिसायड ना. सो रक्षाबंधन न्ही आतां, तर राखी बांदपाक जाय. तुमकां तर खबरच आसा एवरी इयर रक्षाबंधनाक हांव हेका सकाळ फुडेंच राखी बांदतलें. हेका म्हळ्यार म्हाज्या घोवाक. तर अंदू बीन राखी बांदतलें हांव, आजून बांदूना. सकाळच्यान न्हांवता करता म्हळ्यार लेट जालो, दनपार जाली. मागीर हांव म्हणपा लागलो सुशेगाद तूं न्हीद बी जेव बीन, आपूण खंयच वचना, सांजची सुद्दां बांदल्यार जाता अशें म्हणून. तर आतां जेवली बीन आनी थोड्या वेळ राखी बांदतली. एक्चुली जेवचे पयलीं राखी बांदपाचें अशें चिंतलेलें, बट मागीर म्हटलें हांव म्हणपा लागलो जेवन घेवया बांदया अशें म्हणून. मागीर जेवता म्हटल्यार जेवन जाल्लें आमगेलें तेन्नाच हेजे एक फ्रेंड आयलें. सो ते बेबी शॉवराक पावनाशिल्ले म्हणून आतां आपल्या पप्पाक घेवन येयल्ले, पप्पाक आनी चेड्याक. सो ते येयले, तेजे कडेन मातशें बसलें उलयली बिलयली आनी ते गेले आत्तां. सो आतां हांवें व्हिडिओ स्टार्ट केला. एक्चुली ते आसा पळय तेन्नाच व्हिडिओ स्टार्ट करप आशिल्लें, बट मायंडान येयलेंच ना. आसूं म्हटलें. तर ह्या पळयात
दिसता पळय तुमकां गिफ्ट हाडलेलें आनी तें फोडून दवरला थंय त्या रुमा व्हरपा जाय आतां भितर. सो आतां पळयता कशें घरा कडेन कितें वचप करप जाता तें, नाजाल्यार आयज हेकाच राखी बांदतलें आनी फाल्यां मागीर घरा वयतलीं. मातशें रिकवर जालें अशें दिसलें जाल्यार. ओके सो चलो हो आसा भितर मेळटा तुमकां. आनी आमचो न्ही आजून घराचो सेटअप जो आसा पळय ना फुल्ली पयलींच्या भशेन बॅक टू नॉर्मल येयलो ना. दाखयता हां. तुमी म्हणटली म्हाका इतलो घाम कसो येता काय म्हणून. भायलो वेदर पळयात, वत आसा, गरमी जाता. सो तेका लागून म्हाका न्ही घाम येता, स्वेटींग जें आसा पळय न्हू तें जाता. हे दिसा बरें 2-3 दीस जाल्यार बरें आसा वेदर. 2-3 दीस न्ही हय आमगेल्या फुलां आशिल्लीं बेबी शावर त्या दिसा रातचो पडलेलो पयल्या दिसा. मागीर त्या दिसाच्यान पावस ना. अशेंच आसा वत बीन. कपडे बी धुवून घातले सुकोवपाक. आनी हो भितरलो शिवाजी त्या दिसा भायर हाडलेलो पळय, भायरूच आसा अजून व्हरूं ना तेका भितर. सो बाकी सगळो सेटअप केला, फक्त हेजोच जागो जो आसा पळय तो उरला. तेका हांगा बसयल्लो, हांगाच आसा. म्हाका तो हांगाच बरो दिसता म्हणून हांवें हांगाच दवरला. हो म्हणटा भितर व्हरया खंय धुल्लान पिड्यार जातलो म्हणून. आनी बाकीचो सेटअप जो आसा पळय न्हू जसो पयलीं आशिल्लो पळय तसोच केला. फक्त ही टिपॉय जेचेर शिवाजी आशिल्लो पळय तोच मातसो सेट करपाचो उरला. कांय ना. हें तेजे फ्रेंड येयल्ले ताणें गिफ्ट हाडला तें थंयच दवरला ओपन करून. आनी ही हांगासर जी तुमकां दिसता पळय ती शिरत्यो म्हणल्यार जे पांचखाजी मांडपाक पानां करता पळय ती पानां हे रुपान केल्लें पोंचें पान जें आसा पळय तें. आनी हे वयलें पान जें आसा पळय ते पांचखाजी हाडलेली न्हू करून तेणी दिल्लें करून. सो ती 2 पानां जाल्यार. आमकां पयलीं खबर नाशिल्लें की ती बीन दिता म्हणून. सो तेणी दिलें हें म्हणल्यार पांचखाजी जी आसा पळय ती म्हाज्या मामीन करून घेतलेली. सो आमकां खबर नाशिल्लें, तिका बी खबर नाशिल्लें पान दिता बी म्हणून. ताका लागून हांवें रुपा कडल्यान हें करून घेतलेलें. ओके सो बाकीचो सगळो सेटअप जो आसा पळय न्हू तो तसोच आसा जसो पयलीं आशिल्लो तो. फक्त हेंच हांगासर शिफ्ट करपा जाय. आनी हेका मेळोवपाक हो आसा भितर. फोनार उलयता मागीर हेजें जालें की मेळयता तुमकां. दिसना तर आतां न्ही रातची 7:30 सुमार जावपाक गेली. आनीक रक्षाबंधन जें आसा पळय न्हू तें आतां करता. म्हटल्यार जशें की तुमकां हांवें सांगलें पळय न्ही दनपारां की घरा कडेन वचपाचें आशिल्लें बट वचूं ना तकली दुखता म्हणून. आनी इतलो लेट जालो आतां न्ही वयचें ना घरा कडेन. मागीर सांजचें डिसायड केलें की आसूं नाका म्हणून वचपाक. आनी हो बीन मागीर दनपारां न्हिदलो. दनपारां न्ही सांजचो आसा तो लेट उठला. तर आतां देवाक वात बीत लायली आनी रक्षाबंधन म्हळ्यार राखी जी आसा पळय न्हू तें बांदपाचो प्रोग्राम आमचो दोगांचो. तर चड अशें कांय जें आसा पळय तें ना. जस्ट मातसो एक ड्रेसूच जो आसा पळय तो चेंज केला आनी देवाक वात बीत जी आसा पळय ती लावन जाली. आनी आतां राखी बांदता दाखयता तुमकां. ओके तर हांगासर न्ही सगळें अशेंच जें आसा पळय न्हू सकाळीं दाखयल्लें पळय तें तशेंच पडलेलें आसा. तेजेरूच आतां अशेंच न्ही हें करून घेता. ओके सो हांगासर हें सगळें प्रिपरेशन तयारी जी आसा पळय न्हू ती केल्या. स्वीट्स न्ही रक्षाबंधनाक लागून स्पेशल अशें हाडूना. जे बेबी शावराक हाडलेले पळय ते स्वीट्स खूब अशे उरल्या. खूब म्हळ्यार अशें आसा थोडेशे. तर ते कोण खातले आनी परत हाडल्यार अशें म्हणून परत आनी हाडूना. ही हांगासर राखी आनी हें सगळें. ओके सो चलो
गुड इवनिंग. तर काल न्ही रक्षाबंधन जालें राती. काल म्हणल्यार राती जालें आनी आयज संडे. काल व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो मागीर कंटिन्यू केलोच ना. कंटिन्यू इन तुमकां सांगलें न्ही सकाळच्यान तकली म्हणून. सो ताकाच लागून मागीर राखी बीन बांदली. मातशें परत वचून न्हिदलें म्हळ्यार कशें जाता जाणा, न्हीद लागना. बेश्टोच रेस्ट असो. आनी ह्या तेंपाक न्ही हेडेक जो आसा पळय तो खूब जाता, भरपूर जाता. म्हळ्यार रेपिटेडली असो जालो न्ही जाल्यार एक 2-3 दीस असो कंटिन्यू तकली दुखता. फूल डे अशें करून. अशें ना की आतां दुखता थांबता बी, तशें ना. फूल डे ना न्ही जाल्यार एक 8 दीस म्हळ्यार कांय अशें तकलेचो कांय इशू आसना. तशें जाता. आतां हांवें ऑनलायन बी चॅक केलें तर तुमकां तर खबरच आसा, ऑनलायन बी कितेंय चॅक केलें न्ही जाल्यार ते सगळे कॉमन सिम्पटम्स दाखयता. आतां इफ सपोज जर तुमकां कोणाक असो इशू जातालो, असो त्रास जातालो तर तुमी कितें करताली प्लीज म्हाका सजेस्ट करा. कित्याक आतां असल्या टायमार तर मेडिसीन म्हळ्यार अशें बारीक हेका लागून मेडिसीन घेवप बी सारकें जायना न्ही. ताका लागून वयतलें हांव आनी थोडे दिसान डॉक्टरा कडेन. तेन्ना मागीर डॉक्टराक तर सांगतलें, बट डॉक्टर काय इतले बारीक एका मेडिसीन सजेस्ट करचें ना न्ही. सो तुमी कितें अशें करूं गांवठी उपाय जावं अशें करूं कितें करताले न्ही, सो जेतून रिलीफ मेळपाक शकता जाल्यार प्लीज म्हाका सजेस्ट करा. ओके. सो आयच्या दिसाक म्हटल्यार आयज आसा संडे. सांजची न्ही आतां कितलो टायम जालो रे, 5 जाली आनी आमी वयता मार्केटान. एक्चुली आयज मार्केटान व्हेजिटेबल्स फ्रुट्स अशें कांयच नाका. कित्याक की पयलेच बुधवाराक बेबी शावर जाला आनी सगळे फ्रुट्स आनी भाजी बिजी भरपूर आसा हाडलेली. ताका लागून आयज अशें फ्रुट्स व्हेजिटेबल्स अशें कांय ना. जस्ट एक बेश्टेच रावंडाक अशें म्हणून भायर सरता. तर हांव म्हणपाक लागलो ह्या दिसा गरमी पडटा न्ही, टेंडर कोकोनट मेळटा जाल्यार पळोवया अशें म्हणपाक लागलो. कित्याक की न्ही गुगलाचेर जेन्ना सर्च केलें पण तेन्ना गरमेन बीन तकली दुखता अशें म्हणून सांगलें. सो ताका लागून हांव घेवन येता. सो ताका लागून एक ट्राय करया अशें म्हणून. टेंडर कोकोनट मातशें बरें न्ही अशें म्हणून पळोवया म्हणून वता आनी बेश्टो एक असो रावंड असो जातलो न्ही ताका लागून. सो 5 जाल्यार आतां जस्ट च्या बी घेतली म्हळ्यार च्या बी पिली आनी भायर सरल्या. एक्चुली प्लॅन असो नाशिल्लो सकाळच्यान, बट अशेंच आतां ह्या म्हणून खूब दीस जाल्यार भायरूय बी सरून ह्या दिसा खूब धांवपळ घरा कडेन बी जाली न्ही. ताका लागून लास्ट डॉक्टरा कडेन गेले तितलीच दिसता, मागीर तेच्या नंतर खंय गेलीच ना. ओके. सो चलो या संडे मार्केटान शॉपिंग कांयच ना, जस्ट तुमकां बाजार दाखयता. पोपट बरें जालें. पोपट काय ना, आमी कांयच आम काय ना केलें. हय आयज संडे मार्केट, लोकां मार्केटच ना. कित्याक म्हणून खबर ना, कांयच ना. थंय एक हांगा एक मार्केट आसा, म्हाका कोण तरी लायला स्टॉल आनी फाटल्यान एक लायला, दोनूच. आनी तशें आहा दिसता ह्या सायडीच्यान ह्या रोडाक तो रोड बंद न्ही त्या रोडा दिसता. ओके. सो चलो पोलीस बी भरपूर आसात आनी आमी म्हणटा पोपट जालो म्हण लोकालो. ह्या रोडाचेर कित्याक काडले काय? फायनली आयज दिसभर सोडून पावसाचें आगमन बी जालें. दिसभर नाशिल्लो आयज पावस. आमी मार्केटान येतकीरच पावसा येवपा जाय आशिल्लें दिसता न्ही रे. काळोख आनी केला सामको. आयज न्ही संडे मार्केट ना खंय. आयची जे संडे मार्केट आसा पळय न्हू ते फाल्यां. म्हटल्यार आयज थंय न्ही मार्केटांकच एक मस्जिद आसा थंय उरूस आयज तांगेलो. सो ताका लागून आयज मार्केट कॅन्सल केल्ली खंय. म्हळ्यार
मार्केट जे आसता पळय तें. सो ती हांव टेलरा फुड्यान गेलें. म्हाका एक ड्रेस आशिल्लो असो अल्ट्रेशनाचो. सो ताका लागून गेल्ले तिजे फुड्यान. ती मागीर बसलेली न्ही तेन्ना ती सांगपाक लागली अशें अशें म्हणून. हांवें विचारलें कित्याक घेना काय म्हणून. तर फाल्यां आसा खंय मार्केटान हे जे कोण आतां येयल्या पळय न्हू भाजी शॉप्स लायल्या ते. सो ते खंय खबर नाशिल्लें तांकां. सो ताका लागून ते येयल्या म्हणून तेणी लायला खंय तर. म्हणून आतां रोड जो आसा पळय तो अंडर कन्स्ट्रक्शन रिपेरिंग जालो आसा त्या रोडाचेर. ताका लागून तो रोड बंद आसता एक सायडीच्यान ह्या दिसा. सो तेणी ते थंय लायला हे जे आसा पळय मार्केट जे तेंची शॉप्स जी आसा ती. फाल्यां परत आसा खंय मार्केट. आमी आनी वचून ना भाजी बिजी पळोवपा. आमकां हरशीं म्हणून कांय नाका तशिल्लें. मातशें थंय वचून टेंडर कोकोनट आसा काय म्हणून पयलें. जाल्यार आसा टेंडर कोकोनट पूण बरी नाशिल्ली. सामकी सुकलेली अशी. अशें म्हणून आमी रिटर्न येयली. आनी मातशें त्या टेलरा फुडें वचून तें काम केलें. फार्मासीन मातशें मेडिसीन आशिल्लें तें केलें. आनी आतां रिटर्न घरा. हांगसर पावस कांय ना न्ही. मार्केटान पावस पडटा. बरो पडटा बारीक म्हणल्यार सुद्दां दिसपा सारको. आनी हांगासर कांयच ना. सुक्कें आसा सगळें. आनी मातशें रावन बी पडटलो वात लावपा टायमार. सो चलो पावली आमी ऑलमोस्ट घरा कडेन. तर चलया घरा. मार्केटांतल्यान आयली आमी. आनीक आतां न्ही सांजची 6:15 सुमार जाला. भायर येयलो न्ही असो बरो आवाज येता हेचो. सॉंग्स लायले आमी. आरती लायले सॉंग्सां. देवळान पुजा चालू आसा. वेंकटरमणाच्या देवळान पुजा जी आसा पळय ती चालू आसा. उदो लायिल्लें एक्चुली येवन हांव व्हिडिओज आसा पळय तो कंटिन्यू करपाचें आशिल्लें. बट कितें जाता आमकां न्ही हांगसर लागीं जाल्ल्या कारणान मोठ्यान आयकूं येता. बॅकग्रावंडान न्ही सॉंग्साचो आवाज जो आसा पळय तो खूब मोठ्यान येता. सो ताका लागून म्हाका न्ही आतां जेन्ना हांव व्हिडिओ एडिटींग करता पळय न्हू त्या टायमार म्हाका व्हिडिओ जो आसा पळय तो वॉयस रिकॉर्डिंग करपाक पडटा. कित्याक की तुमकां तर खबरच आसा मागीर तो कॉपीरायटाचो एंड ऑल प्रॉब्लम जाता. ताका लागून आतां एक बारीक बीन सॉंग्स आयकूं येता न्ही जाल्यार ओके. बट खूब मोठ्यान सॉंग्स जे आसा पळय ती चालू आसा. देवूळ जे आसा पळय ते लागीं आसल्या कारणान न्ही असोच प्रॉब्लम जाता. आनी आतां तर श्रावण डेलीच पुजा जी आसता पळय ती आसा. खूब टायम जो आसा पळय न्हू हांव येवन वेट केलो मार्केटांतल्यान. सो दॅट मातशी पुजा कंप्लीट जाली की ना गॅप आसता न्ही तेन्ना हांव व्हिडिओ जो आसा पळय तो करतलें अशें म्हणून. बट पुजा जी आसा पळय ती चालूच आशिल्ली. आनी थंय सोंपली की ना वेंकटरमणाच्या देवळान मागीर शिवनाथाच्या देवळान पुजा जी आसा पळय ती रोखडी स्टार्ट जाता. सो मागीर थंय सॉंग्स लायता. सो ताका लागून म्हटलें आसूं व्हिडिओ जो आसा पळय तो करया अशें म्हणून. बट व्हिडिओ जो आसा पळय तो शूट करून जातकीर मागीर हांवें नोट केलें की बॅकग्रावंडान वॉयस जो आसा पळय तो खूब व्हडलो येता अशें म्हणून सॉंग्साचो. सो आसूं आतां मार्केटांतल्यान आयली. जें कितें अशें हाडलेलें बिडलेलें पळय मेडिसीन सगळें जाग्याच्या जाग्याक दवरलें. आनीक थोडेशें डिनराची तयारी केली. म्हटल्यार पीठ बी जें आसा पळय तें कालून घेतलें चपात्यो करपाक लागून. आनी तुमकां तर खबरच आसा रक्षाबंधनाक लागून तर हांव पावलेंच ना मेन दिसा. तर फाल्यां म्हटल्यारच मंडेक जें आसा पळय न्हू तें हांव वचपाचें रक्षाबंधनाक राखी बांदपाक. मंडेक गेलें की ना म्हाजें राखी बांदपाचें बी जाता. आनी ट्युजडेक जो आसा पळय तो म्हाका डॉक्टरा कडेन एपॉयंटमेंट आसा. सो सकाळ फुडें एपॉयंटमेंट आसा सोनोग्राफीचो. आनीक मागीर न्ही सांजचो जी म्हाजी गायनीक आसा पळय तेजे कडेन एपॉयंटमेंट आसा. सो ताका लागून हांव म्हणपाक लागलो की आमी सोमतीच या सांवड्ड्या. सो दॅट थंयच्यान मडगांव जें आसा पळय तें लागीं पडटा न्ही ताका लागून. फाल्यां या म्हटल्यार सोमाराक या आनी राखी बी बांदया. आनी मागीर आमकां थंयच्यान नेक्स्ट डे जें आसा पळय न्हू वचपाक बऱ्याक पडटलें. आनी कितें आसा सकाळ फुडें सोनोग्राफी आसा आनी सांजचो जो आसा पळय तो एपॉयंटमेंट आसा. सो लेट बी जालो थंय न्ही एपॉयंटमेंट सिस्टम असो ना. जस्ट ती सांगता अमक्या दिसा यो म्हणून. त्या दिसा तुवें वचपाचें आनी नंबर जो आसा पळय तो काडपाचो. मागीर नांव जें आसा पळय तें बरोवपाचें. इफ सपोज गर्दी बी आसल्यार मागीर हांगासर परत इतले पयस येवपाक लेट न्ही. आनी ह्या स्टेजीचेर ट्रॅवलींग इतलें लेट बीन म्हाका खूब अशें ऑड वयता. ताका लागून म्हटलें घरा कडेन रावया आनी बुधवाराक येवया अशें म्हणून. आनी मंगळाराक अंगारिका संकश्टी बी आसलेली उपास बीन त्या दिसा ताका लागून. सो तीच म्हाका थोडीशी तयारी करपाची आसलेली. सो म्हटलें पयलीं व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो एंड करून घेवया. मागीर जेवणाचें बी सगळें जें आसा पळय तें करपाक जाय न्ही. कपडे मेडिसीन सगळें एकठांय करून घेवपाक जाय. सो चलात तर मेळटा फाल्यां अशेंच आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात. जर तर व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनलाची जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करा. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.